पावरफुल वेपन म्हणून इन दिस वर्ल्ड आनी ताजे शिवाय कांयच जावपाक शकना आनी फुडें वचपाक शकना. सगळे बरें आसा, सगळे भुरग्यांनी सगळे क्षेत्रांनी फुडें सरपाक जाय. आमचे कल्चरल सार्वजनीक आसूं दी, आमचे कल्चरल आसूं दी, संस्कृतीक आसूं दी, क्रीडा आसूं दी, सगळे हातूंनी फुडें सरपाक जाय. पण एड्युकेशन विसरपाक जायना. शिक्षण बरेपैकी घेवन तुजे बाकीचे जे कितें आसा ह्यो सगळ्यो कला ताजे बरोबरच फुडें व्हरपाक जाय तुमी. पण बेसीक एड्युकेशन हें व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी कोण तर खरेंच बरे स्पोर्ट्स खिलाडू असले जाल्यार स्पोर्ट्सान तांकां फुडें सरपाक जाय जाल्यार येस, बट प्लीज सी दॅट यू कंप्लीट युअर बेसीक एड्युकेशन. तशेंच कोण डान्सान फुडें सरपाक सोदता जाल्यार म्युजिकान फुडें सरपाक सोदता, सगळें करात, बट तुमचे बेसीक एड्युकेशन घेयात. आनी गरज आसा की आमचे भुरग्यांक जे वेगळे वेगळे स्किल्स आसा, स्पेशली कम्युनिकेशन स्किल्स, जशें मिस्टर गार्डान तुमकां सांगलां, आय अग्री टोटली. कित्याक आतां इतलें कॉम्पिटिटीव वर्ल्ड जालां आनी वी आर कम्पिटींग विथ द बेस्ट म्हणटा तशें. आनी आतां दीस इज द एरा ऑफ सोशल मिडिया म्हणटा आमी. आनी सगळी भुरगे सोशल मिडियाचेर पट करून कशे सगळे आतां आमी एक प्रोग्राम हांगा जालो जगभर जाता आनी भुरगे रिप्लाय करतात, दे आर ऑन सोशल मिडिया. बट एट सेम टायम जशे ते सोशल मिडियाचेर पळय टायप करतात, मेसेजीस टायप करता, हे टायप करता, तेय बी तशें कम्युनिकेशनूय तांचें आसपाक जाय. उलयता आसतना द सेम स्पीड इट शूड बी. कित्याक फाल्यां खंयचे इंटरव्यूक गेले, एग्जामीक गेले जाल्यार तशेंच तुमी यू शूड बी एबल टू कम्पीट विथ द बेस्ट. कित्याक खंयचे पळय आतां GBC एग्जाम आसूं दी, नीट एग्जाम आसूं दी, यू आर कम्पिटींग वीथ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर म्हणटा तशें. आनी इंटरनॅशनल एग्जाम्स आसूं दी म्हळ्यार फाल्यां तुमकां अशी तुमी तर अशे तुमचे कम्युनिकेशन स्किल्स वाडयले, तुमी तर बरेपैकी कॉन्सन्ट्रेट करून शिकले जाल्यार तुमी तर एक आपल्या मनान एक तर ध्येय आसलो की हेतू आसलो की आपूण हेंच करतलो आनी ते टार्गेट घेवन जर तुमी ताजे फाटल्यान लागले जाल्यार तुमी केन्नाच सदांच फुडें सरतले आनी केन्नाच तुमकां कोणूच फाटीं काडपाक शकपाना. तुमी फक्त प्रयत्न करत रावात आनी एक दिशा अशी दवरात की आपूण हें आपलें टार्गेट आसा तें आपूण अचीव करून दाखय. भुरग्यां कडेन पावची, आमच्या युवा कडेन पावची, आमच्या महिलांक पावची आनी फॅसिलिटीज जे शहरांनी आसा त्यो आमच्या लोकांक पावच्यो म्हणून आमची सदांच प्रयत्न आसतलो. तुमी अशे जेन्ना कार्यक्रम आयोजीत करता तेन्ना बरेपैकी एक व्यासपीठ दिता आमच्या युवा पिढीक, आमच्या महिलांक आनी ल्हान ल्हान माणकुल्या भुरग्यांक आपलो टॅलंट दाखोवपाक. आतां कितली हांगा महिला आसा तांकां आज प्रायज मेळिल्ले आसा. वेगळे वेगळे तुमी टॅलंट कितें ऑर्गनायज केल्लो आशिल्लो प्रोग्राम आनी तातूंत धाकटे आतां आनी एक स्कुलान गेल्लें हांव वाळपय, थंय बी आवयांक आनी भुरग्यांक दोगांयकी अशेच प्रायजीस मेळिल्ले आसा. वेगळे वेगळे प्रोग्राम, तोरण करपाचे, मकर करपाचे आनी कितें करपाचे, अशी जेन्ना महिलांक एक व्यासपीठ मेळटा, आमची ग्रामीण भागाची महिला, जेन्ना हांगा जितले तांकां व्यासपीठ मेळटा तितली ती महिला आमची फुडें सरतली आनी फाल्यां स्वताचो बिझनस पसून सुरू करपाक शकता. हांगा तुमकां ऑलरेडी केरी हांवें हँडलूम सेंटर सुरू करून दिल्लें आसा आनी मागता की तुमचें हें सेंटर तुमी हें शिकून पळयलात. पयर आमचे कॅज्यू फेस्टिवलाकूय बी आमी स्टॉल्स घाल्ले, पूण तुमचे आजून तुमी आतांच शिकपाक लागल्या. बट बाय नेक्स्ट इयर तुमचो स्वताचो स्टॉल आसतलो थंय आनी ताचे बी कुणबीचे खूब गिरायक जाल्लें आसा. हँडलुमाचे तुमी आतां कितलेशे शिकता. आतां तुमी साडी आनी शॉल करपाक आतां शिकपाक सुरू केला. पूण हांव म्हजें एक हें आसा की मनान म्हज्या की केरी आमचे कुणबीचे अशें केंद्रबिंदू जावचें म्हणून. कित्याक म्हणून तुमकां हांवें सांगिल्लें की तुमी बी एक ते लूम घाला. पण हँडीक्राफ्ट डिपार्टमेंटांनी सपोर्ट केल्लो आसा. म्हाका सांगलां की तुमी आमकां जागो दियात, आमची आनी लुमां आसा ती आनी हांगा लुमां आनी हाडून तुमचे केरीचे हांव एक केंद्रबिंदू करपाक शकता. म्हणटकच आमकां दिल्लीच्यान फंड्स मेळपाक शकता आनी हें सेंटर जावपाक शकता. म्हणल्यार हांगच्यान फाल्यां आमची इतली महिला सेल्फ सफिशियंट जातली, आत्मनिर्भर जातली, स्वयंपूर्ण जातली आनी आपल्या पांयाचेर उबे रावपाचो प्रयत्न आसतलो. आनी अशेंच मागता की तुमी फुडें सरात सगळे क्षेत्रांत. आमचो हो मतदारसंघ वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांत फुडें व्हरपाक, क्रिडाच्या क्षेत्रांत आसूं दी, भुरगीं आतां लीग ऑर्गनायज करतात, फुडें सरतात. तुमकां तर बऱ्यापैकी ट्रेनिंग जाय, कितें कोचीस जाय जाल्यार आमचे कडेन येयात, आमी हाडटा तुमकां
बरेपैकी कोचीस दिवपा ल्हान पसून भुरग्यांक तर फुटबॉलाची आसूनी क्रिकेटाची आसूनी ह्याच वयाचेर तर कोचिंग बरेपैकी सुरू केलें जाल्यार तो टॅलंट भायर येता आनी कळटा तुमकांय कळटलो आवयांकूय कळटलो टिचरांकूय कळटलो की बाबा ह्या भुरग्यांक खरें टॅलंट आसा काय कितें हे फुडें वचपाक शकता की ना ह्या क्षेत्रांत म्हणटकच तुमकां कितें कोचिंग जाय इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करपाचो आमी सुरू केलाच फातोर्डा स्टेडियम आसा तसो हो थंय येदो व्हडलो स्टेडियम थंय जातलो आनी सगळे फाल्यां आमचे व्हडले व्हडले स्पोर्ट्स लीग्स व्हडले व्हडले इंटरनॅशनल लीग्स आमच्या 70 भागान फाल्यां येतले त्याच भशेन म्हजो प्रयत्न आसा की थ्रू स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आमचो जो भुमिकाचो ग्राउंड आसा तो म्हाका ऑलरेडी स्पोर्ट्स मिनिस्टरान सांगिल्लो आसा तो डेव्हलप करपाक सो हे तुमचे नेबरहुडानच आसा सो तो स्पोर्ट्स ग्राउंड बऱ्यापैकी डेव्हलप करून तो तसोच फाल्यां तुमकां जी तुमचे स्पोर्ट्स आसा कितें फाल्यां एक्टिविटीज आसा ते सगळे आमच्या भागान हळूहळू करून येवपा लागतले आनी जे कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा आतां दिपकान सांगिल्ल्या भशेन थ्रू टुरिजम डिपार्टमेंट वेलनेस सेंटर जे आमचे केरी भागान येतले ते कितलेशे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करतले आमच्या महिला खातीर आमच्या युवा खातीर म्हणटकच हो आमचो प्रयत्न आसा आमचो मतदारसंघ फुडें व्हरपाक आनी अशे ऑपॉर्च्युनिटीज आनी व्यासपीठ आमच्या लोकांक महिलांक दिवपाक युवाक दिवपाक आनी अशेंच तुमी तुमचो विश्वास सदांच आसुनी आमचेर आमी सदांच आसा तुमचे खातीर तुमकां फुडें व्हरपा खातीर आनी आमचो एकच सदांच हेतू आसा की आमची महिला सशक्त जावपाक जाय आमचे युवा सशक्त जावपाक जाय आनी युवा आनी महिला सशक्तीकरण हो एकच हेतू घेवन आमी फुडें सरतात आनी तुमकां तुमचो असोच प्रेम आसुनी आनी आमकां अशीच संदी दियात तुमचे खातीर वावरपाक जितले तुमी इतलो मान दिता सन्मान दिता आमकां खूब आनी ताकद मेळटा आमचे हात आनी बळकट जाता तुमकां फुडें व्हरपाक आनी तुमचे खातीर आनी काम करपाक आनी तकलेन घुवत आसता की आनी कितें हाडचें आनी कितें हाडचें आनी कितें करचें आपल्या मतदारसंघा खातीर आनी खूब करपाचें आसा आनी आमी सगळीं एकत्र रावन आमची प्रत्येक आमची महिला प्रत्येक युवा आमचे सगळे जे नागरीक जे आसा आमचे सगळे हांगा लिडर्स जे आसा आमी सगळीं एकत्र रावन सगळीं एकत्र आमचो हो 70 भाग खूब खूब फुडें व्हरया आनी यशस्वी करया आनी खूब डेव्हलपमेंटलाच्या मार्गार व्हरया आनी जे कितें व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट्स आसा ते हळूहळू करून आमच्या भागान हाडून खूब संदी दिवया आमच्या लोकांक परत एकदां अभिनंदन शुभेच्छा आनी उलोवणीत परबी रॉयल स्पोर्ट्स क्लबाक की तुमी अशे बरेपैकी कार्यक्रम आयोजीत केले 23rd तुमचो एन्युअल इव्हेंट खूब खूब परबी तुमकां आनी अशेच कार्यक्रम आयोजीत करत रावात आनी आमच्या महिलांक अशेच फुडें काडात अशेच संदी दियात तुमी इतलो प्रेम दिला इतलो मान दिला इतले सन्मान दिला की तुमी जेन्ना इतले प्रेमान जेन्ना आपयतात तेन्ना मिस करपाकच जायना अशे कार्यक्रम आनी तुमी इतलो म्हाका मान दिल्लो आसा आनी मिस्टर गार्ड आनी आमचे दिपकान इतले म्हजे बद्दल आतां इतलो सन्मान दिलो इतले बरे तुमी 2 शब्द म्हजे खातीर उलयले खूब म्हाका आनी बरें दिसता आनी अशी ताकद मेळटा आमच्या लोकां खातीर आनी वावरपाक आनी कामां करपाक खूब बरें दिसता तुमचे मदीं येवपाक 1-2 प्रोग्राम तुमच्याच भायर वाड्याचे प्रत्येक फावटी चुकिल्ले आसा स्पोर्ट्साचे पण हांव म्हणलें ह्या फावटी कितले लेट जाल्या पासून हांव कसोच चुकोवपाक शकना माफी मागता आमचे सगळे युवा कडेन की तुमचो हांव बरें नाशिल्लें तेन्ना म्हणून तो चुकलो म्हाका येवपाक मेळूना पण तुमी जेन्ना जेन्ना आपयता तेन्ना तुमचे मदीं येवपाक खूब बरें दिसता कित्याक तुमचे जे कितें विचार आसा तुमचेच विचार घेवन आमी फुडें वतात तुमचेच खातीर आमी हांगा आसा आनी तुमचेच खातीर आमी वावरता आनी फक्त आमच्या मनान एकच आसा की साहेबान तुमी पळयला कशें आमचो मतदारसंघ कसो फुडें व्हेला आमचो केरी हो सदांच तांचो बाल किल्लो म्हणटात आनी बायलवाडा सदांच म्हाका दिसता बाल किल्लो कित्याक जे तुमी सदांच मॅक्सिमम वोटींग आमी पळयलां तें सदांच ह्या वॉर्डा वयल्यान पळयलां जो प्रेम पळयला तो ह्या वॉर्डा वयल्यान पळयला आनी सगळे केरीभर पळयला पण हांगा मॅक्सिमम म्हणून म्हाका दिसता मॅक्सिमम सरकारी नोकऱ्योय बी हांगाच जाल्या आनी जे तुमची सरपंच सांगताली अध्यक्षा की नोकऱ्यो हांगा उरल्या ते हय उरल्या तशें हांगा उरल्या तशें बाकीचे कडेन उरल्या कित्याक ते सांगना फुडें बाकीचे सगळे पंच आयले सगळे तलवार भायर काडली आमचे पण आमी सगळ्या खातीर आसा
सगळ्या लोकां खातीर आसा. प्रत्येक वॉर्ड आमचो वॉर्ड तुमकां सदांच प्रायोरिटी मेळिल्ली आसा आनी जे मॅक्सिमम जी हांगा संदी मेळिल्ली आसा ती आमचे समोर आसा. तुमकां एग्जाम्पल म्हणून आसा की आमचे स्थानीक तांणी आपल्या जिवनांत कितले फुडें सरले आनी कशें नांव कमयलां. मिस्टर गार्ड आनी आमचे दीपक कितले फुडें सरले आपल्या आपल्या क्षेत्रांत. बाबा आसा रोखडोच आमकां हें करतलो, बाबी आसा आमकां हांगा हें करतलो ना. बाबा आसा, बाबी आसा, आमी सगळीं आसा तुमच्या खातीर. बट स्वताचो डेव्हलपमेंट करून घेयात आनी जेन्ना तुमी स्वताचो डेव्हलपमेंट करून घेतली तुमचेच कॉन्फिडन्स वाडटले आयुश्यांत आनी तुमकांच फुडें वचपाक आपल्या ओन कॅपेसिटीन आपल्या ओन कॅपेबिलिटीन तुमी फुडें सरतले आनी खूब खूब प्रोग्रेस करतले. की तुमी खंयचेय तुमचो स्वताचो बिझनस आसूनी नाल्यार एक खंयचेय प्रायवेट सेक्टर आसूनी गव्हर्मेंट सेक्टरान नोकरी आसूनी तुमी स्केल वयर लॅडराचेर कशें चडटले. तुमची जेणे कॅपेसिटी दाखयतले, केपेबिलिटी दाखयतले आनी तुमचो टॅलंट दाखयतले की आमी हें करपाक शकता तेन्ना तुमी आपुणूच ते लॅडर वयर चडून अशें ह्या लेवलाचेर पावतले आनी एग्जाम्पल जातले आमच्या लोकांक की पळयात एक दिशा घेवन तर आमी तर काम केलें, आमी तर बरें ऑलरावंड डेव्हलपमेंट जालो आमचो जाल्यारच आमी अशें कितें तरी अचीव करपाक शकता आनी आमचे वाड्याचें आमचे सत्तरीचें नांव अशे जे तुमचे हांगा पळय आमचे नागरीक आसा तांणी कितले आमचे ह्या तुमच्या वाड्या वयले भुरगे कितले वेगळे वेगळे स्तरार पाविल्ले आसा. कितले वेगळे वेगळे आमचे केरीचे भुरगे वेगळ्या वेगळ्या डिपार्टमेंटान येते व्हडल्या व्हडल्या पोस्टांचेर आसा. कितले जाणांनी आपलो स्वताचे बिझनेस सुरू केल्लो आसा. महिला आमची कितली फुडें सरिल्ली आसा. सो अशें जेन्ना तुमचे समोर हे नव्या युवा पिढीक हांव सांगता तुमचे समोर जेन्ना अशें तुमकां एग्जाम्पल्स आसा तांचे एग्जाम्पल्स घेयात आनी तुमी तांचे भशेन जावपाक पळयात आनी प्रयत्न करात आनी खूब एफर्ट घालात तुमच्या कामान, तुमच्या बिझनेसान, तुमच्या शिक्षणान आनी कितें आसूनी तुमचे आवडट्याचे जे तुमचे क्षेत्र आसा तातूंत तुमी जर 100% दिलें जाल्यार 100% सक्सेसफूल जातलेच आनी देवाची कृपा आसात. आमची पर्ये हो मतदारसंघ देवभूमी म्हणटा देवाचो आशिर्वाद आसा हांगा म्हणून तुमचो आशिर्वाद आसा म्हणून तुमचो इतलो प्रेम आसा म्हणून तुमी साहेबाक 50 वर्सां निवडून हाडले सेगीत इतलो प्रेम दिलो आनी तसोच आमी केन्नाच विसरपाक शकना. आनी जे साहेबान हो ग्रामीण भागाक असो बदलिल्लो आसा इतली ऑपॉर्च्युनिटीज दिल्ले आसा तेच तांच्या पावलार पावल दवरून बाबा आनी हांव आमचो हो मतदारसंघ आमची सत्तरी जेन्ना तुमकां समज किंवा संधी मेळटा जरूर स्टेजीर या. त्यामुळे आपल्याक बक्षीस मेळूना मेळटले हाची चिंता न करता ज्या ज्या वेळार अश्यो स्पर्धा आसतल्यो त्या वेळार तातूंत जरूर पार्टिसिपेट करा. हांव म्हज्या काळजान आनी मनान जो एक विशय सुद्दां आसता तो शिक्षण ह्या विशयाचेर एक 2च मिनटां उलयता. एखादो समाज कितलो प्रगत किंवा त्या समाजाची प्रगती कितली जाली हे त्या समाजा भितर बुद्धिजीवी लोक कितले आसा ताचेर अवलंबून आसता. ते मागीर मेडिकल फिल्डांतले आसूं, इंजिनियरींग फिल्डांतले आसूं, एडवोकेट्स आसूं, मॅनेजमेंट कन्सल्टंट आसूं, प्रोफेसर्स आसूं, पत्रकार आसूं. आमी सत्तरीन एक सोसायटी म्हणून इवॉल्व जाता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.